सी बेसिकली 4 स्टेटींतले 3 स्टेट जे बीजेपी जिखल्या आणि ज्या पद्दतीन ते आता हायप करता म्हाका दिसता ते फक्त वारो एक निर्माण करपाचो प्रयत्न करता. कारण तुम्ही जर जनरल पळयत की ह्यो 3 स्टेटीची जे बीजेपी जिखल्या आणि एक स्टेट काँग्रेस जिखल्या तितून नंबर ऑफ MPs जर तुम्ही पळयत ह्या तिनूय स्टेटीची अरावंड 65 आणि 2019 इलेक्शनान बीजेपी थंय तिनूय स्टेटी हरलेली. ऑल 3 स्टेट दे आर लॉस्ट बट स्टील ते 65तले 62 MP तेंचे आसा मेंबर ऑफ पार्लमेंट. सो म्हाका दिसना की ती 3 स्टेटी जिखून बीजेपी इज गोइंग टू गेन समथींग मोर. बट तेंची एक पद्दत आहा की ते वारो करपाचो प्रयत्न करता. ती आता मोदी गॅरंटी म्हणून ते आता तो एक खंय तरी एक हवा निर्माण करपाचो प्रयत्न करता. पण तुम्ही जर ह्या तिनूय स्टेटीचो रिजल्ट पळय म्हणजे मायन्युटली की 2 स्टेटींनी बीजेपी हॅज सेक्युअर्ड रफली अराउंड 40% ऑफ द वोट्स. म्हणजेच इन्स्पायर्ड ऑफ दीस मोदी मॅजिक आणि मोदी गॅरंटी 60% ऑफ द पीपल आर अगेन्स्ट बीजेपी. एक स्टेटीन ऑफकोर्स मध्य प्रदेश दे आर समवेअर अराउंड 46%. बट इवन देन इफ दे आर टॉकिंग अबाउट मोदी मॅजिक आणि मोदी गॅरंटी तांचो वोट शेअर बरो वाडूंक जाय विच इज नॉट हॅपन. सो दिस इज बेसिकली जस्ट बीजेपी एक ती एडवांटेज घेता ह्या 3 स्टेटीची की आता तांकां तो लोकसभेक ताजो फायदो जावपाक जाय. म्हणजे तेच्या व्यतिरिक्त आनी कांय ना. हे 3 स्टेट जे जिखला थंयसर इंडिया एलायन्स ना. थंय इंडिया एलायन्स नासलें. इट वॉज इंडिया एलायन्स हो केल्लो फक्त लोकसभे खातीर. त्या स्टेटींनी सगळ्या पक्षांनी समाजवादी पार्टी मागीर बाकीच्यो इतर बारीक बारीक पार्टी आसली तांच्यांनी आपले कॅन्डिडेट घातलेले म्हणून ते वोट डिस्ट्रीब्यूट जाले. आता इफ दे आर टॉकिंग अबाउट मोदी गॅरंटी सी मोदी गॅरंटी म्हणजे बीजेपीची गॅरंटी म्हणजे कितें की खुबश्यो गोष्टी आमी तुका गॅरंटी दिता की त्यो तुमकां मेळच्यो ना. कारण 2014 तुम्ही पळयली की बीजेपीन सांगलेले की लाखांनी कितें तरी हिशोब दिलो काळ्या पयशांचो ते इंडियन हाडले. ती खंय गेली गॅरंटी. तेच्या नंतर प्रत्येकाच्या अकाउंटान 15 लाख रुपये दिले. ती खंय गेली गॅरंटी. त्याच्यानंतर प्रत्येक वर्सा 2 कोटी एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाले. ती खंय गेली गॅरंटी. त्याच्यानंतर म्हारगाय म्हणजे त्या वेळार अक्षरशः ते भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते रस्त्यार येताले म्हणजे अमकी गोष्ट वाडल्या तमकी गोष्ट वाडल्या. आज खंय पावल्या म्हारगाय. ती गॅरंटी खंय गेली. डॉलर अगेन्स्ट रुपी त्या वेळार 62 रुपीज आसलो आमचो व्हॅल्यू. आता तो खंय पावलो. मग ती खंय गेली गॅरंटी. सो बेसिकली एक गॅरंटी जो शब्द वापरला म्हाका याद जाता की 2004च्या इलेक्शनान 1999 to 2004 त्या वेळार भारतीय जनता पक्षाचं सरकार सेंट्रलाक घातलो. त्या वेळार तांचो एक नारो आसलो की इंडिया शायनिंग. तशा पद्दतीची जी मोदी गॅरंटी म्हणटा ते दॅट इज नथींग मोदी गॅरंटी जर असली जाल्यार कर्नाटका कित्याक घाल्ले. मोदी मॅजिक असले जाल्यार कर्नाटका कित्याक घाल्ले. हिमाचलाक कित्याक घाल्ले. तुम्ही पळया न्ही लास्ट आफ्टर दीस 3-4 years which ever states they have gone for election, most of them, the number of states they have lost. So where is the question about Modi magic आणि मोदी गॅरंटी. सो तो फक्त एक हायप करपाचो प्रयत्न आसा. फक्त भारतीय जनता पक्षाची एक गॅरंटी आसता की समाजान धर्मामदी फूट धर्मामदी द्वेष निर्माण करप आणि आपल्या पक्षाक राजकीयतेचो फायदो करून घेवप. तेजे व्यतिरिक्त देवाचो वापर करप आपल्या राजकीय फायद्या खातीर ही तेंची गॅरंटी आसा. हे सगळ्यांक खबर आसा. तेजे व्यतिरिक्त आनी कसली गॅरंटी ना. There will be any impact on the Lok Sabha election मध्ये सायचे. सी बेसिकली हांवें सांगलें तुमकां. आय विल गिव वन क्लासीक एक्झाम्पल. सी लास्ट 2018 इलेक्शन ऑल दीस 3 states were lost by BJP. But still they got out of 65 number of MPs in these 3 states, they won in 62 seats. So what they are going to gain and who is going to lose? If someone is not going to gain, no one is going to lose. सो हाजो परिणाम काय जावचो ना. फक्त वारे करपाचो एक प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान चालू दवरला आणि काय ना. तेजे व्यतिरिक्त काय ना.